सुरवातीक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 133, सोगले तुझे ओगमान, I-28. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. कुरपेच्या नोवेनाच्या 4थ्या दिसाचो विशय. देवा उतर आयकून आनी मीस ओंता बोरीतपणी समोरून परिसोदीक वाट चलुया. आमी सान फ्रांसीस शावेर आनी सांत इलास de लॉयला हांच्या सांत कोन्नाची 400 वर्सांचो उगडास करता. आमचे सोवे सोम्या जेजूचे आसने हाजेर आसूंक आनी आमची काळजां बदलून आमी आमच्या पेल्याची सेवा करुया. तांच्या मोगाक उदारपणान साक्षी दिवंक सान फ्रांसीस शावेरा पोरी ह्या मिसान देवाची कृपा मागुया. गुड आफ्टरनून एवरीवन. Good afternoon, Father. आयची मिसाची इंटेन्शना स्पेशल इंटेन्शन जुलिएटा आनी ओलिंडा फर्नांडीस, जोविटा आनी डेझी फर्नांडीस. ब्लेसिंग्स, गुड हेल्थ अँड हिलिंग लुसियान, लिविया, लिएन, लिरेन फर्नांडीस, सिसिलिया अँड टेरेसा गुरजांव. And Mass for the soul of Antonio Francisco de Souza, 3rd death anniversary ताच्या. आमच्या मनानूय थोडे इंटेन्शन्स आसतले, जावं कोणेन आमकां सांगलां आसतले आपल्या पासत माग म्हणून, व तुमच्या फॅमिली पासत तुमी मागोंक सोदतात. ह्या वेळार ते इंटेन्शन्स आमी आमच्या मनान हाडुया आनी फ्रांसीस शावेराचे हातीन ते घालुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो बगयोन सदां सांकवार मळयेक सोगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कोरात म्हूण प्रार्थून मागता. सो परवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका, आमची काळजां बदल आनी आमच्या मनान सोर्गींचे शिकवणेचो उजवाडाय. हे पोरी प्राचीत कालाचे त्याग जिवीत आमकां सुफोल जायशे कोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव
तुझे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइसेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायलाच्या सगल्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवन लोटीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बोश्टावूं नाकात. हांव सर्वेस्पर सोपूत दिवं तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वो जबरदस्तेन ताचें खाण घेवं नाकात. वावरेडाची मजुरी दुसरो सकाळ पर्यान दवरूं नाकात. बेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका आनी कुड्ड्यांचे वाटेर आडकोल घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें बें दवर, हांव तो सर्वेस्पर. ओनीत करून फावो नासलोले निर्णय दिवं नाकात. दुर्बळांच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका व गिरेस्तांक फुसलावंक सोदूं नाका. पूण निती प्रमाणें पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकांचेर बोगलांटांक घालूं नाका आनी कारणा विरेत पेल्याचें रोगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या भावाचो काळजान द्वेस दवरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूत घेवं नाका आनी तुज्या लोकांच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमचो सबाब जातलो. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत सगळीं म्हणुया. सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची सुमूर्त सोर बोरी जिवाची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सोदांच कोरे नेण्ट्यांची जाणवाय. सोबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पोश्ट उजोळ दोळ्यांचो उजवाड. सोबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची बोगती भोव पवित्र सोदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सोबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाचीं चिंतनां तुका मानो सर्वेस्परा. म्हज्या कोडपा म्हज्या तारोका. सोबाब, सायबा, तुजीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोळमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेन्ना मनशाचो पूत सगल्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाचे शिंवासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगलीं राष्ट्रां जमतलीं आनी जसो गवळी शेळ्यांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरतलो तसोय तोय तुमकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेळ्यांक आपल्या उजव्याक आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्याक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलोल्यांक म्हणटलो,
म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात. संवसार रोसोल्ल्यांक तुमचे खातीर तयार केला राज तुमचे दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेलोलो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें. हांव तानेलोलो आनी तुमी म्हाका पियोंक दिलें. हांव वाचूर कसो आयलो आनी तुमी म्हाका बिरात दिलें. हांव विंगलो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें. पिडेन आसलो आनी तुमी म्हजी बरी खबर मात घेतली. बोणकोणीन आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळा बरी मनशां असो ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलोलो पळोवन जेवण दिलें? तानेलोलो पळोवन तुका पियोंक दिलें? केन्ना म्हूण तुका रोस्त्यार पळोवन आमगेर बिरात दिलें? विंगलो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें? आनी तूं पिडेंत वो बोणकोणीत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या? आनी राजान ताका जाप दिवन म्हणटालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा वो भयणी मोडल्या एकल्या जे कितें तुमी कोत्तात ते तुमी म्हाकाच कोत्तात. मागीर आपल्या दाव्याक आसलोल्यांक तो म्हणटलो, शिरां पडलोल्यानो, सोयतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केलेले सासणाच्या उज्यांत म्हजे सोळशी कोसळून वसात. कित्याक हांव भुकेलोलो पूण तुमी म्हाका जेवण दिलें ना. हांव तानेलोलो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना. वाचूर कसो आयलो पूण तुमी म्हाका बिरार दिलें ना. विंगलो जालो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना. पिडेंत आनी बोणकोणीत पडलोलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेलोलो, तानेलोलो, वाचूर वो विंगलो जालो वो पिडेंत वो बोडकोणीत पडलोलो पळोवंक तुजी चाकरी करूंक ना? तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटालो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, जे तुमी म्हाकाय बी जे तुमी तांकां करूंक ना ते तुमी म्हाकाय करूंक ना. आनी ही सासणाची खास भोगूंक आनी बरी मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतोली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, केन्ना केन्ना आमच्या जिवितान ल्हान वो सोंपे वस्तू आमकां चड खुशालकाय दिता. जशें आतां तुमी बसल्यात, तुमकां कोणी च्या वाडून दीत, तुमी जायतो लोक खुशाल जातलो. थोड्यांक तान लागले आसतली. जोरी तर गोरमेचो वेळ आसत, मातशें बरें वारें येत, आमी जायतो लोक खुशाल जाता, बरी थोणाय मेळटा. केन्ना केन्ना आमकां बरें कांतारां आयकोंक मेळत, जावं हिंगा वो आनी हूंय आमचे कालीज बरें खुशाल जाता. ल्हान ल्हान वस्तू आयकोन आमकां बरी खुशालकाय मेळटा. केन्नाय समज आमी मिसा केलेत, आमचो कोण स्कॉलाचो फ्रेंड वा आमचे खिसोल्लो फ्रेंड आमकां मेळत, आमकां खुशालकाय मेळटा. आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता, बारीक वस्तू केल्यार, सोंपे वस्तू केल्यार तुमकां फकत खुशालकाय मेळची ना, पूण देवाचें राज मेळटलें. आनी ते कितें म्हणटा ते बारीक वस्तू? कोणाक तान लागल्या तेका उदक दिवप, कोणाक भूक लागल्या तेका जेवण दिवप, कोणाची कडेन कापडां नान तेका कापडां दिवप, कोण सीख हा तेका भेट दिवप. सोंपे वस्तू सगळ्यां लागीं जाता. जोरी तो डिफिकल्ट जातली, जोरी तर देवान म्हणलेलें आयज तुजी किडनी दी, आमी म्हणपाचें मातशें डिफिकल्ट. जावं आमचे कितें लंग्स वो दुसरे ऑर्गन दी, वो सोरपय दी, इट वूड हॅव बीन डिफिकल्ट. पूण जेजू आमकां व्हेरी सिंपल वस्तू सांगता. कोणाक तान लागल्या तेका उदक दी, कोण एकसुरो हा, कोण ल्हान हा, तेचे बरोबर तूं वेळ सांग. व्हेरी सिंपल वस्तू. आनी जोरी तो तूं ह्यो बारीक वस्तू करीत, म्हणजे जोरी तो तूं अवेर आसोन दुसऱ्यांक मान दीत,
जाल्यार तुका स्वर्गींचे राज मेळटले. जजमेंटा दिसा जेजू आयचे शुभ वर्तमान म्हणटा आपूण 2 भाशेचो लोक करतलो, एक मेंढरे आनी दुसरे बोकडे. मेंढरे ज्यो देवाचे वस्तू आयकतात, ज्यो हे धाकटे बारीक बारीक वस्तू करतात आपल्या जिवितान, जे दुसऱ्यांक आदाराक पावतात. आनी दुसरे म्हणल्यार जे बोकडे आहात ते केन्ना दुसऱ्यांक पावनात. आनी जेजू तांकां सांगता, जोरी तो तूं ह्यो बारीक वस्तू करशी, दुसऱ्यांक उदक दिशी, दुसऱ्यां बरोबर वेळ सारशी, जाल्यार तुका स्वर्गींचे राज मेळटले. आयच्या शुभ वर्तमानान अशें बी बरयलें आसा, जेजू दोगांय मनशांक सांगता हें तुमी करूंक ना. आनी ते लोक म्हणटा केन्ना आमी हें करूंक ना, आमकां खबरूच ना. जे लोक कोत्तात तांकांय खबर ना, जे लोक करिनात तांकांय खबर ना. गोंयांत आमी जाणा लँच सिजनाचे पयले जायते म्युजीक शोज वा डान्स आसतात. आनी लोक लायक न्हू दुसरे दुसरे कांतारां लायक न्हू मनशां ते बँड वाल्यांक सांगतात तुमी हे वाजोयात. थोडो लोक समज जाणटो आसतलो ते म्हणटले लॉनाची कांतारां वाजोयात. आनी तो म्युजिकाचो लायक ते बँडाचे लोक ते कांतार वाजयतात. थोडे लोक म्हणटले दुसरी बरी लेटस्ट कांतारां वाजोय, ते वाजयतात. केन्ना केन्ना एका जाग्यार ती कांतारां तांकां वाजोवंक जाली ना, कित्याक तेंचे कोरे ते कांतार नासले. जोरी तोर आमच्या काळजान जेजू ना, आमकां ह्यो बारीक वस्तू करूंक केन्नाच जाच्यो ना. दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. जोरी तोर आमच्या जिवितान जेजू ना, आयज आमी जायते फावटी हे नोयेन म्हणटा, भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे कालीज लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक तूं देसा देसांनी गेलोय. जोरी तोर आमच्या काळजान जेजू आसत, आमचे लागीं सोगलें जाता. आयचे शुभ वर्तमान आमकां आपयता की आमी जेजूक पयलो जागो दिवप. लँच सिजन म्हणल्यार कितें, आमचे वयलो फोकस काडून आमी देवाचेर घालप. खंयचे देवाचेर? मिनींग जेजू न्हय, मिलाक कोत्ता तो जेजू न्हय, पूण जो कोश सोंसता, जो आपणाच्या जिवितान त्रास सोंसता, जो स्वताचे वाटेर चलता, त्या जेजूचेर घालप. जेन्ना आमी आमचें जिवीत जेजूचेर घालता तेन्नाच आमी दुसऱ्यांक बरें करूं येता. आमचे बरोबर जायते व्हॉलंटियर्स आसात, कॉयर पासून आसात, जायते बरे वाव ते कोत्तात. केन्ना केन्ना दिसभर ते हिंगा आसतात, केन्ना केन्ना आख्खो दीस ते हिंगा वावर कोत्तात. पूण आमच्या जिवितान आमी पळोवंक गेल्यार आमचे लागीं केन्ना हें करूं येता जेन्ना आमच्या जिवितान जेजू आहा. आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकता की जे लोक हे बरें काम कोत्ता, जेजू तांकां विचारता तुमी हें केलें, केन्ना केलें ते विचारतात. कित्याक तांचे काळीज जेजून भरलेले, त्या पासत ते बरें करीत वयताले. केन्ना केन्ना तांकां पासून उगडास आसना, ते केन्ना कोत्तात बरें. तर आयज जेजू आमकां आपयता आमच्या जिवितान आमी जेजूक पयलो जागो दिवप. जेन्ना आमी आमच्या जिवितान जेजूक पयलो जागो दिता तेन्नाच आमकां बारीक बारीक वस्तू दुसऱ्यांक करूं येता. जितलें आमी दुसऱ्यांक बरें कोत्ता तितलें आमकां मेळटलें तशें न्हय, तितलें आमकां आनीकूय करूं येता. जे लोक बऱ्यो वस्तू कोत्तात तांकां आनीक करूंक दिवप आपयता. तर आयजचे शुभ वर्तमान आमकां आपयता म्हाजे हिसपान की जेजूक सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूक पयलो जागो दिवप. आनी दुसरें म्हणल्यार हो पयलो जागो जेन्ना आमी जेजूक दिता, आमी बारीक बारीक वस्तू जावं आमच्या घराब्यान, आमच्या फामिलीक वो दुसऱ्यांक आमी बारीक बारीक वस्तू करून खुशाल करुया. आमेन. आमी उबी रावया आनी आमचे इंटेन्शन्स देवा मुखार घालुया.
पाप सायबान बिस्मानी आनी पवित्र सभेच्या हेर फुडाऱ्यां सांगातान देवाचें उतर आयकूंक मागणें करूंक आनी मिसांत वांटो घेवन देवाची खुशी पालूंक स्फूर्ती पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. समाजीक फुडाऱ्यांनी सगल्या लोकांचें आयकूंक आनी नितीन आनी सेवेंतल्यान ताका पावल्या पुरो म्हणून देवा लागीं मागुया. देवाचे पोरजेन आपणाक देवान दिलेल्यो जबाबदारी मागण्यांतल्यान उलकूंक घेवंक प्रिती मोगाच्या कन्यांनी दुसऱ्या पासत मोग केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. देवान आमची काकलूत करून आमकां बरो सरकार निवडून हाडूंक देवा लागीं मागुया. युक्रायनीक बेगीन गैर बंद जाल्या पुरो म्हूण आनी थंयसरल्या लोकांक पेकोवणी बुजवण शांती मेळूंक देवा लागीं मागुया. थोडो वेळ आमचे दोळे धापुया आनी आमच्या घरांत जी जाणटी लोक आसात तांचो आमी उगडास करुया. तांकां देवान बरी भलायकी दिल्या पुरो म्हूण मागुया. तशेंच आमच्या घरांत जे आवय बापूय व माय पाय आसात तांचे भितर मोग आसो, तशेंच यूथ जे आमच्या घरांत शिकतात व वावर कोत्तात तांचोय आमी उगडास करुया. आनी भुरगीं जाका देवान जानवायन भरून आमच्या घरांत तांचोय उगडास करुया आनी देवा लागीं तांचे पासत मागुया. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 36 C18 यादनीक उंडो समोर पिता. यादनीक उंडो समोर पिता आमची बोनां समोर भुया. आत्मीक उंडो तयार करता आज आमची तयार करुया. यादनीक ताका रोस पेटयता
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. दयाल बापा, भोक्तीपोणीन आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानोन ताचे वरवीं आमची जीण पवित्र जावं आनी आमचे पातकांची माफी आमकां मेळूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सोगले रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुसार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मोन्नाचे जोयत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेज भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले. तुमी सोमेज घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज. नव्या आनी सासणी कोराचे हे रोगोत. पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट परगटुया. Jezu, tudzie moronami, somoronta, tudzie
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूर आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या गोराब्यान जी मेल्यान तांचो आमी उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरये देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोन दुता आनी सोरकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. बरोबर आमचे बापा म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओट्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावाताचे दीश घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटात ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपण तरी म्हज्या काळजान जें मन हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवत्ता. तुजे सोशिलो कोसरून म्हाका केदीस दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. पेज नंबर 52 D10 एकाच उंड्यांत. एकाच उंड्यान आमकां
सोमी म्हणटा, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना मोदल्याक एकल्याक कितेंय तुमी केलें जाल्यार तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो येयात आनी संवसार रचला तो दीस तावन तुमकां तयार केला राज भोगात. प्रार्थुया. काकलूतसारा बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्म्याक सयत आमची सोडवण कर. हे परी तुजो जैतिवंत मोग सासणाक वरनूक आमकां फावो जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसात. फादर मर्विन डिसूजा आनीन आमचे पासत हे मीस भेटयल्लें आसा. इतले दीस तुमी ताचें नांव आयकलेलें आसा. ते आमचे प्रांताचे म्हणजे जेजुईट संस्था ह्या गोंयच्या शारांत आनी म्हणजे भायरूय वावुरतात एक प्रांत आसा. ताचे ते इन्चार्ज आसा आका. म्हणजे मदत आमच्या फॉर्मेशना पासत, मागीर मिसांव पासत आनी जाणट्या पाद्री पासत म्हणजे हेल्प आमकां जाय म्हणून ते ऑफिसर आसात ताचे, ताका PDD म्हणटात, प्रॉविन्स डेव्हलपमेंट, तर ते काम करतात ते. आतां ह्या दिसांनी ते हांगसर आमचे बरोबर आसात आनी तांचे कडेन फॉर्म्स आसात. ज्या फॉर्मान तुमकां कितेंय मदत करूंक जाय जाल्यार आमच्या फॉर्मेशना पासत भुरग्या आमचे बरोबर आयले की ना ताका 13-14 वर्सां लागतात पाद्री जावपाक. ह्या फॉर्मेशना पासत कितेंय फायनान्शियल हेल्प म्हणजे पयशांची गरज आसा तुमच्यान तो दिवंक जाता, त्या पासत दिवंक जाता. त्याच प्रमाणे आनिकूय आमकां मदत जाय. जाणटेले पाद्रींक खूब वार केल्लो आसा तांणी आनी आतां हे पिरायेर ते सीक आसात म्हणजे दुयेंत आसात आनी हॉस्पिटलांनी म्हणून हितून जाणात तुमी. पूण आमी बरे भशेन तांची काळजी घेता. एकले आमचो आनी एकलो फादर आहा तोय तांचे बरोबर वावुरता आनी तांकां मदत करता ह्या जाणटेले पाद्रींक. मिसांवय आसात कर्नाटकान आनी महाराष्ट्रान. खूब लोक गरीब आसात तांचे बरोबर आमचे पाद्री वावुरतात. तर तांकांय मदत जाय तर तुमच्यान ती मदत तांचे फॉर्म्स घेवन करूंक जाता. आनी तांचे बरोबर तुमी कॉन्टॅक्ट दवरात. केन्नाय तुमच्यान तांकां पयशे दिवंक जाय जाल्यार तो कॉन्टॅक्ट आसत जाल्यार बऱ्याक पडटलें. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ताणें प्रवचन आनी मीस भेटयल्लें आसा आनी तांचे बरोबर तांचो एक वांगडी आसा फादर इमॅन्युएल. ते केरलाचे. हांवें केरला आसलेलो 98 तेन्ना ते नवशिश्य आसलेले म्हणजे जॉयन जावपाक तेन्ना थंयसर आसलेले ते. तेन्ना हांगसर आसात. हांगसर राया ताणें टर्शनशीप केलेली आसा आनी हांगसर ते चलोन आयलेले आसात रायासान हांगसर फेस्ताच्या दिसांनी. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर आमचे बरोबर ताणें मीस भेटयल्लें आसा म्हणून. कोयराक स्टिचाक आनी दाया आनी रोहिणीकूय देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर ती वावुरतात, मिडियाचें काम करतात. आमचे सांकिस्तांव सकाळींसान सांगे त्याच बरोबर येराय आमची मिसां बाग येतात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्यांक तुमी व्हडा भक्तीन हांगसर येतात. बागेन फ्रांसिसाचे मदतीन आमकां खूब मेळ्ळेलें आसा आनी मेळटलेंय फुडें. आनी आतां ह्या दिसांनी आमी खतखतीत मागणी करता ताजे कडेन तें गैर बंद जावच्याक आनी आमकां बरो सरकार मेळच्याक. मिसां आमची सदांच आतां ह्या फुडें म्हण हितून मागणें आसा 5 इंग्लिशीन. ते वाज चवथो दीस. सेंट इग्नेशियसाचे स्पिरिच्युअल एक्सरसायज आसात ताचेर प्रत्येक दीस एक भाग घेतलेलो आसा आनी आमच्यान जिवीत आमचें खोलावंक जाता जेजूच्या जिवितान. ते भाशेन ते आमकां आयज तेच घेतले. फादर मर्विनूच घेतले इंग्लिशीन. ताचे उपरांत 6 इंग्लिशीन मीस आसा आनी ते मीस जाले म्हणटूच मागीर इंग्लिशीन तेर्स आसा. तर आमची मांडावळ अशी आसात. तुमी जाणात सकाळीं आमी 5 स्टार्ट करता आमचे भाशेन सांतिनासाच्या मुल्यांचेर धरून आमी मागणी घेता. मागीर थोडो वगत आमी 15 मिनट पवित्र भोजन घेता. 6, 7, 8 आमचे भाशेन मीस. ताचे उपरांत ते आमचे भाशेन सांगेचे 3 आमी
कुरपेच्यो तेर्स घेता, ताचे उपरांत कुर्साची वाट, मागीर हे 4 मीस, 5 मागणे आनी 6 परतून इंग्लिशीन मीस आनी उपरांत तेर्स. म्हणटूच निमाण्या दिसा 9 तारीख म्हणजे 12 सकाळचे 9 वस्तां व्हडले मीस जातले. त्या मिसा उपरांत दोपाचीक मीस जाल्या उपरांत सगळीं जाणां आमी एक मिरवणुकीन हांगसोत्तान रोजरी चर्च पर्यंत खुर्साची वाट घेत वेतले हांव. पिराची ताची ती मिरवणूक आसतली आनी थिचूर गेल्या उपरांत परत ताणा पेज घेवन आमी घरा वयची. तर हे भाशेन ती मांडावळ आसा त्या दिसाची. आमचें सगळें तुमच्यान हाचेर पळोवंक जाता, यूट्यूबाचेर. खूब जाणां तुमी पळयतात, पूण आतां आमी आनिकूय तुमकां सोंपें केलेलें आसा. तुमच्यान प्ले स्टोराचेर वचोन ॲप डावनलोड करूंक जाता. सेम नेम, सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल. मागीर थिंचो तुमकां आनिकूय वस्तू मेवतल्यो. आमी एक रितीर कॅरिस्मॅटीक दवरूंक केला. 22 सांजेचे 5 ते 8 पोरांचेर पर्यंत. तें सोनवार पर्यंत मंगळारा दिसा आमी स्टार्ट करतले हांव आनी सोनवारा दीस तो काबार जातलो. म्हणटच दर सांगे तो आमी हें दवरतले, रितीत दवरतले इंग्लीश भाशेन कॅरिस्मॅटीक. हांव तो इनिशिएट करता आनी म्हजे बरोबर आनिकूय वांगडी आसतले. तर आमी बरोबर हे कॅरिस्मॅटीक रितीर करतले हांव. हे भाशेन आतां आमी सांत इनासाच्या स्पिरिच्युअल एक्सरसायज केलेलो आसा, तो आनी एकलो वेगळो रितीर. हे भाशेन आमी आनी एक रितीत तुमचे बसत करतले. तुमच्यान मागीर केन्नाय तो यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. आमचे वॉलंटियर्सूय आमकां खूब मदत करतात. सकाळीं सावन सांगे पर्यंत तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आयसोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुया क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. बागियोन फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागियोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे कालीज सोगलेस लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोर्बोनेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकांता. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. पेज नंबर 240, U19, San Francisco Xaviera.